पेटून बलिदा म्हणून मोगान तुझे वरदान तुवें केल्ल्या सुरूकारां करपूंक काम सोमार मोग करून तुजो कांयचा मोना नमन तुका देवा बापा नमन तुका जेजू क्रिस्ता नमन तुका पवित्रत्या नमन तुका त्रिएक देवा नमन तुका देवा बापा नमन तुका जेजू क्रिस्ता नमन तुका पवित्रत्या नमन तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या आत्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त आमचो समी पुनर्जीवन जावन आमच्या संगत आसून 40 दिसांनी निमाणें ताका स्वर्गारोहण जावंक आसलेलें ताचें फेस्त आमी फाल्यां करता तो ताच्या अपोस्तलां आनी शिसांक सोडून स्वर्गार वेता जाल्यार तांकां ऑर्फन्स अनाथ जावन सोडिना मजत दर बसयता पळयत आत्म्या बसयता इतलें मात्र न्हय हर एकादांच्या गरजांनी तो पावतलो म्हूण बसयतात ते सत आयच्या वांजेला आमकां मेळटा आमी जर क्रिस्ताच्या नांवान मागून तर जाल्यार कित्याक क्रिस्तान बापाचो मोग केलो आमचे मागणें देव आयकतालो हें सत आमी उडास दवरूंक जाय आमी एक सुरी न्हय क्रिस्ता आनी आमच्या मदें सल्लो जाला करार जाला बाप्तिस्मान देव हो सल्लो हें करार पाळटा तो भरोसो आमचे थंय आसूंक जाय भाव भयणीनो पावत रितीन हें बलिदान भेटोवचे खातीर आमची बदकां आमी ओळखून घेवया हांव पातकी सदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो बरें अवसर सांगता मना चिंतून तोंडांचो सरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पुस्तकाक सदांच अंकार मरये सगळ्या दुतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससाच्या जिविता पावो आमेन देवा आमच्या बापा तुझ्या पुताची जोरबी तुवें आमकां सोडयलय आनी तुजी आपणायलेली भुरगीं केल्याय तर आमचे तुज्या प्रितेच्या भुरग्यांचे दयेन दिश्ट घाल आनी जेजूचेर आमी बावर्थ दवरता देखून खरी स्वातंत्र्याय आनी सस्तांचें दायज जोडोवंक आमकां तूं फावो कर आमच्या सिम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता सस्तांच्या सस्ना
धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. अंत्योकांत थोडो काळ रावल्या उपरांत तो परत्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका फाटल्या आनी एक जाग्याची भेट करून भावार्थ्यांक तीर करीत गेलो. अशें आसता अलेक्झांद्रियान जल्मल्लो आपोल्लो नांवाचो एक जुदेव एफेसाक आयलो. तो उलोवण्या सुटसुटीत आनी पयत पुस्तकाचे समजणेंत प्रवीण. सोम्याचे नवे वाटे विशयान ताणें शिक्षण जोडिल्लें आनी व्हड आत्मी कृपेन तो भरलोलो. जेजूक संबंद जाल्ल्यो संगती तो सुखे विणे शिकयतालो आनी उलयतालो. तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशयांत मात्र तो जनासलो. हाणें सिनागोगांत दैरान उलोवंक सुरू केलें. ताचें आयकून प्रिसिल्लान आनी आक्विलान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो आनी देवाचे नवे वाटे विशयान चडी समजणी ताका दिली. उपरांत आपोल्लोन आकाइयाक वेची अपेक्षा दाखयलेल्या वेळार भावांनी ताका वचूंक उत्तेजन दिलें आनी ताका थंय स्वागत दिजें म्हणून शिसांक बरयलें. थंय तो पावलेल्या लागींच देवाचे कृपे मरिफात भावार्थी जाल्ल्यांक तो भोव चड उपकारलो. कित्याक तो सभेहुजीर जुदेवा लागीं सनसनीत वाद विवाद चलोवन तांकां सलवयतालो आनी पयत पुस्तकांतले दृश्टांत घेवन जेजू खरो क्रिस्त म्हूण तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हें: देवाचे उपकार. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचोर आसा. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचोर आसा. सोमेस्त पोरसानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नात देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक आख्खे प्रितुमेचो अदीक व्हरतो राजा तो. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचोर आसा. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगाचेर चड अधिकार ताणें घेतला. आपल्या पोय सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. जनांगांचे फुडारी जमतात. अब्राहमाच्या देवाचोच हो लोक जावन आसा. कित्याक प्रितुमेचे हे सरदार सगळे आमच्या देवाचे अधीन आसात. सगळ्यां वयर तोच राजवट चलयता. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचोर आसा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. बापा तावन भायर सण संवसाराक हांव आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून बापा सरशी हांव वेतां. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे स्वासो जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू म्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवी बापा लागीं कितें तुमी मागशा जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत म्हजे नांवी तुवें मागलेलें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातालो. ह्यो संगती ओपारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो. पूण येतालो एक वेळ जेदुआ हांव ओपारींनी उलोवचना बगार स्वस्थ उतरांनी बापा विशयांत हांव तुमचे लागीं उलयतालो. तो दीस येतालो तेन्ना म्हजे नांवी ताचे लागीं तुमी मागशा जाल्यार तुमचे नांवी हांव बापा लागीं मागतालो म्हूण हांव म्हणना, कित्याक बापूच तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करता देखून
आनी हांव देवातावन आयलां म्हणून तुमी सतमानतात देखून बापू तुमचो मोग करता. बापातावनूच भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरसेन वेतां. देवाचें उतार्य वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो एक सत आमी समजूंक प्रयत्न करूंक जाय. हें सत आमी जियेनात जाल्यार आमच्या जिणेंत जायते कश्ट येतात. म्हणजे हर एका वस्तूक ताच्यांच एक केंद्र आसा. खंयच्यान तें गुंडायल्यार तें केंद्राक सुगुंता. दर्यांतान सुटलें उदक दर्याकच वेता. धूळ मातयेतान आयली मनशाची कूड धुळीकच वेता. हर एका संगतीनी हें सत, हर एका संगतीक ताचें केंद्र आसा. कुर्साचो सांज हांव सांगता मनशाच्या अस्तित्वाक ताचें केंद्र पृथ्वी जावंक पुरो पूण मुख्य केंद्र देव जावन आसा. ताचे तावन आमी आसा. कुर्पे प्रमाणे जाल्यार देवूच आमचो केंद्र. त्याच खातीर देवातान आयिल्लो जेजू क्रिस्त कश्ट मरण सोंसता, पुनर्जिवन जाता, स्वर्गारोहण वेता. बापातान आयिल्लो जेजू क्रिस्त बापा थंय वेता. तेन्ना ताच्या शिसांनी संतोश पावो जाय आसले पूण तांकां बेजार जाता कित्याक हें सत तें नेना आसलें. पूण जेजू क्रिस्त तांकां बसयता, तांकां अनाथ जावन सोडिना म्हणून मजतदारा बसयता पवित्र आत्म्याक तांचो संगती जावन जिवंक. इतलें मात्र न्ही, तांच्या गरजेनी तो सदांच सदां आसतलो म्हणून आयच्या वांजेलां बसयता. म्हजें नांवी तुमी मागच्या तर जाल्यार तुमकां मेळटलें. हें तो बसयता न्हय आपोस्तलांक आनी शिसां मात्र तुमकां आनी म्हाका. आमकां एक अस्तित्व आसा. आमी देवातावन आयिल्ल्या देवा थंय वेताल्या. जायत्यो आडखळी आसात, गुडे दोंगर आसात, पूण ह्यो आडखळी क्रिस्ताचे जैत व्हरून सकनांत क्रिस्ताची पवित्र आत्म्याची सकत ताच्याक हजारांच्या हजार वांट्यांनी वरती. आमकां जर तर बेंबिरांत आसा मागा आनी आमकां मेळटलें. हें सत आयच्या वांजेलां. हें कित्याक म्हळ्यार आनी ताका कारण आसा. क्रिस्तांनी आमच्या मदें सल्लो केला. तुमी जाणात हें करार केला. बाप्तिस्म म्हळ्यार सल्लो, करार. हे करार केल्या उपरांत करारचे पार्ट मोडिना. तें मोडिना मोडल्यार ती चूक जाता. तर आमकां बाप्तिस्म दिल्लो, आमकांच कॉन्सेक्रेट केल्लो देव आमकां सोडटलो गी. आमकां आमचे थंय आनी क्रिस्ता थंय केल्लें करार आमकां क्रिस्ता थंय ओडटा. आनी क्रिस्ता थंय पावल्या शिवाय आमकां समाधान ना, शांती ना, संतोश ना. तर भाव भयणीनो, आमी संतोश पावो जाय. आमी क्रिस्तांव जावन आसा, तेल आयिल्ले जावन आसा, भाग्यवान जावन आसा, कॉन्सेक्रेट केल्ले जावन आसा. आमचें केंद्र देव. ताचे थंय पावता म्हणसर आमच्या मोती संतोश समाधान संपूर्ण मेळचो ना. केन्ना आमी त्या केंद्राचे दिश्ट घालून ताचे प्रमाणे जियेता तेन्ना मात्र आमकां संतोशाची झर मेळटली. आमेन. दयाळ मोगाळ बापा
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मैमेक आमच्या नाट्य पयसबीच्या वास सरस्पर म्हणून घे. सर्पदेदा आनी सत्साच्या देवा, पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिणे दिसान दीस वाडोवन दी. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नव्या जिवान भरून तुवें आमकां तुजें भुरगीं केलाय. तुज्या कृपेच्या आदारान शिवामपणी ह्या नव्या जिवितांत फळां दिवं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारा आनी सत्साच्या देवा, सर काळी आनी सत आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तीम कालार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्क बली. ताचे वरवीं एक नवो काल उदेलो. पास्काचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परतान संपूर्णकाये पावलो. देखून सस्नाच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे दाळबार गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ते कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वाडवतले. हें म्हज्या उडासा करात. Bort så gott för gott och jag. Sumia Jezu, tuji maram, ami samaramta. Tuji puna jivan po, ami परगडता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आम समेस्त पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, ओके प्रितेमेचे विसरलेले तुजे पयस सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जॅके बराबर तुज्या प्रितेमेगान वाडय. पूण हो जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजोळी मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हांव कार मरिये देवाच्या मेळ सांगाती सांजुजे ते सोपती
भाग्यवन दमदूतान सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें सुशिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायम, तुजी कशी सगळं जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्पिल्ले आमकां शिताव तशें आमची पदकां आमकोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागाणी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशा नत्रयतले आमकां तुझ्या उदारका कोती सर पदकांत सुटय आनी सर कांदान ते वाटाय. केदारा सोदकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर मदीं शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे स्वास भाव भयणीनो आतां आमी एकामेका शांती पाठवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जेवणा पयल्यान ती आमी समेस सहभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jésus, tu es calza, tu es bidar korum tu je samuraya, tu ka rakun rauya lagi. Uswar fakai jivit labar sergi niwasak pawan.
जेसू तू ये खालसा तू ये बिडार करू तू ये तुझे समोर आया तुका राखून रावया लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये प्रार्थुया प्रितेच्या बापा या संवसारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला ताणें आपल्या उडासाक ह्या संस्कारांतलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां ह्या पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोवं म्हणून कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सपदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार कार्मेल साहिबिनीचे नोवेन ए भाग्यवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणताव आपणाक क्रिस्चारांदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्या मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी व्हळे माये कन्नातले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातयेन आनी तिरबोरवशा तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो सो गरजो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरतांव उगडास ग ये भोव दयाळी अंकारी मरये तुज्या आसऱ्याक दावुरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्ती सोदुल्लो कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना हे पातयेने दैरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतीश तुजे मुखार रावता मनीस जाल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणे आय आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन नमान मरये कृपेन बरयले सेमी तुजे संगता आसत्र्यां भिता तूं सदैव आनी सदैव फोर तुज्या कुशीचें जेजू कार्मेलाची सुंदर रानये नमान मरये कृपेन बरयले सेमी तुजे संगता आसत्र्यां भिता तूं सदैव आनी सदैव फोर तुज्या कुशीचें जेजू कार्मेलाची सुंदर रानये नमान मरये कृपेन बरयले सेमी तुजे संगता आसत्र्यां भिता तूं सदैव आनी सदैव फोर तुज्या कुशीचें जेजू कार्मेलाची सुंदर रानये ए भाग्यवंती मरये कार्मेल रानये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिता व्हडा पातयेनेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या स गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन
तुमकां सजा गोंड्या म्हज्या नमान तुका परवश आमच्या माय मोयद्याची दुलोब्रांनी जेन्ना तुज्या लागता माये अकरा मोडण्यो हुमटून उडय सर्गींची वाट आमकां सडय भेटय माये जळत्या उज्या काळजान काळी तुज्या मोगान भेटय माये जळत्या उज्यान काळजान काळी तुज्या मोगान मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भगेन कुसाची कृपेन निवारक आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.